हांगा 15 ऑगस्टा निमतान NCC स्टुडंट हांगा आमी झाडां लावायला न्ही आनी इम्पॉर्टन्स ऑफ झाडाचें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. केन्ना सांगलेलें तुमकां एनवायरमेंट डे आनी वॉट इज द स्लोगन ऑफ एनवायरमेंटल डे? आनी आमकां एग्रीकल्चर टीचर आसा तिणें सगळें आमकां इन्फॉर्मेशन दिल्लें न्ही कितें वॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ ट्री, आमी झाडां कित्याक लावंक जाय आनी तुमी सगळ्यांनी एक एक झाड लावपाचें म्हणून सांगलेलें. खूब भुरग्यांनी लायला, फोटो धाडले आमकां बरोबर. आतां तुमी हांगा आयला, आमी दर वर्सा हो कार्यक्रम करता NCC स्टुडंट बरोबर. तर हे आतां झाडां लायला ती काळजी तुमी घेवपाची आनी ह्या खातीर आमकां म्युनिसिपालिटीन सपोर्ट दिला आनी सदांच दितात आमकां. सरांनी मुद्दम दिले आनी बाकीचे आमचे कार्यक्रम आसता तेन्ना सर आमकां सपोर्ट दितात. as well as Radhakrishna Vidyalaya. We are gathered here to see the waste management plant as well as tree plantation on the eve of Independence Day. Ek Ped Maa Ke Naam. Today we were never expected so many the great guests have come here. Especially I welcome the Chief Officer Sachin Desai sir. अशी बाकीचे कडेन पळयलें जाल्यार हांवें फोटोग्राफीच जाता म्हणजे अशें म्हणजे हांव हें म्हणिना अशी म्हणजे चडशी फोटोग्राफी जाली अशी येता. पूण तुमी कितें करता पठाण सराक हांवें पळयलां की मागीर 15 दिसांनी येवन ती झाडां पळयता, तुमचे कडल्यान भर घालून घेता म्हणजेच तेज्या बद्दल झाडां बद्दल माया करता. आनी म्हणून हांव कितें करता पठाण सरान कितेंय सांगलें की हांव एका मिनटा भितर बाकीचें परमिशन सराचें बी घेवच्या पयलीं हांव म्हणटा. म्हणजे कित्याक म्हाका काम हें आवडलां आनी एमाय आमकां सपोर्ट करता म्हणून हांव म्हणटा कितें स्वच्छता अभियानान तुमी मातसो सहभाग सर परत हें करपाचो म्हणजे वर्सान वर्स तुमी करीत आसा. आनी थंय तुमची सगळीं झाडां हावजींग बोर्डान बी लायल्या ती जगल्या, ताका नोनीची फळां येयल्या, थोडी चाफी फुडली, लोकांनी चाफी घरा कडेन येयली, ह्या भुरग्यांनी लायिल्ल्या म्हणून तुमकां मना पासून धन्यवाद. आनी अशीच कामां करुया. आनी आमी कितें करता सगळे कडेन कॉन्क्रीट करता पूण तुमी झाडां म्हणजे अशें केलां. आनी हो प्रोग्राम म्हाका सराचो सामको आवडलो. म्हणजे कितें एक पेड देश के नाम माँ के नाम म्हणजे खरेंच आमी कितें करता त्या निमतान आमकां आवयचो उगडास येतलो आनी आवयच्या नांवान तुमी खंयूय एक झाडां लाया आनी खंय रोप बी तयार करा. तुमकां जर त्रास जाता जाल्यार आमचे कडेन दिले जाता. आनी दुसरें की आमी आतां हें केलां की आमच्या शाळेन मराठी शाळेन दुदाच्यो पिशव्यो एकठांय करपाचे बॉक्स दवरला. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट, नगरपालिका आनी हेंचे मिनरल फावंडेशन. म्हणून हांव म्हणटा की टिचरीक रिक्वेस्ट करता की तुमच्या थंय एक बॉक्स दवरुया आनी सगळीं इश्कोलांतल्या भुरग्यांनी पिशव्यो हाडून त्या दुदाच्यो पिशव्यो केल्यो आमी रिसायकल आमचो प्लांट आसा तो तेजेर वयतल्यो. म्हणजे तितलें जर करीत जाल्यार आमचें प्लास्टीक येतलें. सगळ्यांक मना पासून धन्यवाद. ते ॲड पळयलें आनी म्हाका खरोच आनंद जाले की एक पेड माके नाम. आनी आवय तुमी जाणा आवय कितले आनी आमच्या वेदांत सुद्दां आवयक देवाचो स्थान दिल्लो आसा कळ्ळें न्ही. आनी आवय आनी झाड हे वेगळे न्ही. आवय कितले त्रास घेता आमचे खातीर आनी भुरग्यां खातीर न्ही. आपूण सोंसता आनी भुरग्यां बरें जावचें म्हूण सोंसता. तशेंच झाड ते वतान अशें रावता हय न्ही. कितले त्रास घेता वतान आनी आमी तेजे सकयल वचून रावतात वत पडचें न्ही म्हणून. तशेंच आवयचे सारकें तें झाड आसा कळ्ळें न्ही. आनी झाड जगोवप हें म्हत्वाचें आसा तुमकां दिसना. आनी तुमी सरांनी पठाण सरांनी खरोच सुंदर कार्यक्रम घेतलो आनी हेणी सुद्दां भर दिलो. आनी आमी आज तुमकां हांगा दिसता न्ही फुडल्या वर्सा मुद्दाम हांगा या हो परिस्थिती आसचे ना. हांगा चित्रच वेगळो आसतालो. आनी हांवें पुण्यांत सुद्दां पळयलां काही कडेन की सामाजीक वनीकरण अशी लोकांनी डोनेट करून घेवन तेंचे थंय आजून थंय हें आसा. Today on this auspicious day, that is the 15th of August, celebrating the 78th Independence Day, we all have gathered here. Our councillor Natekar, our Swachhata Doots, Khajetan, Desai sir, Natekar, and all our NCC cadets. It is good to see that all of you have come here for this program, wherein the theme of the program is Ek Ped Maa Ke Naam. I will say plant 2 trees, also say Ek Ped Desh Ke Naam. Yeah. So we all know that these trees gives us shade, they give us fruits,
and they help us in sustaining the environment. They help, you know, that soil erosion, all these things what are happening today. We can only prevent it by planting more and more trees. You must have seen there are landslides happening today. Different kinds of natural calamities are happening. So to all these, our reply is this tree plantation. So I appeal all the students, especially all the NCC young NCC cadets, to participate in such drives and carry out such activities as more activities as far as possible. Secondly, I also would like to state, you must have seen our garbage plant. The idea, I think our councillor Mr. Natekar is very enthusiastic person. He always organizes visits of students on this garbage plant. When you visit this garbage plant, you can see how the waste is segregated. What is the importance of waste management? This all is required because we want to keep our city clean. And to keep our city clean, it will be very much helpful if the students understand the importance of segregation of waste. What are the problems faced by the workers when you give unsegregated waste? Because you see that side there is a plant which treats our dry waste, whereas this side there is a plant wherein we are generating electricity by biomethanation. So there we are treating the wet waste. So that is why we have to always keep the waste segregated. Secondly, single-use plastic. You must have seen single-use plastic we cannot recycle, so that is harmful to our environment. So as far as possible, you have to avoid the single-use plastic in your house and also everywhere. See to it that you spread this message. And it is good to see Radhakrishna Vidyalayas, all the young NCC cadets over here. It is good to see all the schools in Bicholim are having this practice of NCC. Because I don't know, many of people don't know the benefits, and there is no much awareness. NCC cadets, if you continue this practice and you obtain a NCC C certificate, you must be aware you can directly go for an interview in Indian Army and you can be taken as a lieutenant. You have to directly go and answer the SSB interview. So all of you, what work you are doing, I appeal to you, continue this work.